भारतीय जनता पार्टीचा रॅली ऑर्गनायज करपा फाटलो उद्देश म्हाका जावं की आमचे भारतीय जनता पार्टीचे यूथ आसा न्ही स्पॉन्टेनियस उत्स्फूर्तपणे आयिल्लो किंवा भारतीय जनता पक्षाच्या संदर्भांत आयिल्लो आदर की जे सबंद गोंयाक ज्या तरेचें काम चल्लें आसा देशाक काम चल्लें आसा तांकां आमचे प्रमुख कार्यकर्ते दिसले की तांकां सबंद युथाक भारतीय जनता पक्षान केल्लें काम किंवा गोंयान आनी देशान चल्लें काम आसा सबंद गोंयच्या जनते पर्यंत किंवा तरुणा पर्यंत पावचो असो तांचो एक संकल्प आणि हो विशय ताणें त्या वेळाचेर म्हाका सांगलो आणि हांवें तांकां मान्यता दिली की बरी गोष्ट आसा की युवकांमध्ये पावपाक जाय खऱ्या अर्थान आज एक राजकारणाच्या दृश्टिकोनान विचार केलो जर जायत न्ही यूथ जर जागृत जालो जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता खंयच्याय पक्षाक जेदें मोठें आव्हान आसा न्ही फेरपाक कठीण कांय ना 1000 तरुण नवीन तरुण आसा ते भारतीय जनता पक्षा कडेन जोडटलो अशा तरेचो संकल्प सुद्दां तांणी केलो आसा मग अशा तरेचे कांय गोश्टी पळोवन वचून म्हाका स्वताक ह्या काणकोण मतदारसंघाच्या तरुणा बद्दल गर्व दिसता सन्मान दिसता हांव ह्या सगळ्या तरुणांक एक सांगपाक सोदतां तुमी ह्या भारतीय जनता पक्षाक किंवा गोंयाक किंवा पर्यायान देशाक फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनान जें काम करता तुमचे आमच्या सारके जे लिडर आसात की तांकां कायम स्मरणाक उरतलें ह्या हितून आमी आतां फुडें वतले तशेंच आमी क्लिननेस करपाचें जे गांवडोंगरी गेटीस आनी फुडें जे कितें गार्बेज जे आसा तेंय कलेक्शन करतले आज आमचे टोटल रजिस्टर्ड मेंबर आमचे आज सगळ्यांनी हातूंत घालता 300 आसा थोडे आमचे गांवडोंगरी लोलयां त्या वाटचे भुरगे थंय जॉइन जातले टोटल नंबर कितलो 300 आसतले 300 हय युवा हो शब्द जर तो पर्त करीत जाल्यार वायू जाता आणि हे भुरगे जे युवा हे भारतीय जनता पक्षाचे वायू प्रमाणे सुसाट हालच्यान सुटलेल्या मातशा सबंद काणकोण तालुकोभर हो वायू पसरलेलो आसा आणि हालच्यान जी स्टेप ह्या युवा मोर्चान घेतले आसा ते म्हाका दिसता फुडली इलेक्शन जाता पासून हे वायू प्रमाणे काम करतले आणि भारतीय जनता पक्षाचो हो काणकोण मतदारसंघ किमान 4000 मताधिक्यान आमी काबीज करतले